जेजू मागताय तितले घेता मागताय तितले दिता देव घे तूं जेजू संसार बुडला काळखांत पापांत काडली भिरांत भाग्याक घेवच्या गोपांत उदक धाडटा कोणाक दोळे लायात स्वर्गांत नवो सूर्य मोडपाक तुमच्या दोळ्या मुखार मागता सोडून बिनात देव घे तूं जेजू देवून घे तूं जेजू मागताय तितले घेता मागताय तितले दिता देव घे तूं जेजू बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्यानो आजच्या मिसाचो विशय जाकारेसा भाशेन दुबाव पयसावून देवाची येवजण मानून घेवया. जेजूचो जल्म समारंभ तयार जाताना आयज पवी सभा आमकां एक नमुनो दिता. भाग्योन जाकारियस जो सुरवातेक दुबावलो पूण उपरांत देवाची येवजण मानून घेतली. ताचे भाशेन आमी आमचे दुबाव पयस करून देवाचे बरे खबरेक आमची काळजां उक्तीं करुया. आमच्या जिवितांत कितें बरें तें देव जाणा देखून ताचेर पातयेवन जिवया. ह्या मिसान देवाची येवजण स्विकारूंक आमकां बोल मागुया. आनी हे पवित्र रितींत फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां उडकून घेवया. हांव पातकी पत्की सोडपदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच सांकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळे स्परादेवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा मुंच्या सैमान तुज्या अनंत पुताच्या जल्माचो दीस लागीं पावलो. अनंत आनी सोर सोगची बंद जावनूय आंकवार मरेचे उदोरीन तो सोक्त मनीस जालो आनी आमचे मदें जिवंक आयलो. ताचे वरवीं आमकां तुज्या किरकोळ चाकरांक तुजी काकूत मेळो म्हूण मागता हांव. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतां राजवट चलयता शासनाच्या शासनाक. आमेन. मालाकियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सोर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, पळय
म्हाका एक वाट तयार करूंक म्हजो निरोपी हांव पाठयतलो. ज्या सोम्यांक तूं सोदताय तो उचीत देव मंदिरांत भितर सरतलो आनी ज्या कोराराच्या दुताक तूं घेवंक आशेताय होय तो येतलो अशें दोलबारांचो सर्वेस्पर म्हणटा. ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक शकता? तो दिश्टी पडटोच कोणाच्यान उबो रावूंक जाय. तो जावन आसा शेतीचें आकतें आनी धोब्याचो कार. रुपें नितळ आनी निर्मोर करतल्या भाशेन तो आपल्या आसनार बसतलो. लेवीच्या पुता धुवांक तो निर्मोळ करतलो आनी तांकां रुपया आनी भांगारा वरी निर्बेर करतलो. आनी तेन्ना तीं पुर्तेपणी सर्वेस्पराक आपल्यो भेटोवण्यो करतलीं. जशें मागां आदल्या काळार तशें तेन्ना जुदयाची आनी जेरुसाल्याची भेटोवणी सर्वेस्पराक मानतली. सर्वेस्पराचो व्हड आनी भिरांकूळ दीस पावचे आदीं एलिशा प्रवाद्याक हांव पाठयतलों. हांव येवन देसाचेर म्हजो शिराप पडोना जावं तो आवय बापायची आनी भुरग्यांची काळजां मोगान एकवटायतलो. देवाचें उतर हें. आतांच आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे परी जातलो. तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. जबाब तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. तुज्यो वाट्यो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलोवन व्हर. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारू. जबाब तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. सर्वेस्पर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. कालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलोवन व्हरता. दुर्बळांक आपली वाट दाखयता. जबाब तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. ताचो कोरार सांबाळटल्यांक आनी ताची आज्ञा पाळटल्यांक सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. आपली भक्ती करतल्यांक सर्वेस्पर आपले काळी सुगोडटा. फकत तांकां आपल्या कोराराची तो ओळख दिता. जबाब तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Soy sorbesporak, soy soy. Soy sorbesporak, soy soy. Soy sorbesporak, soy sorbesporak. Soy sorbesporak, soy soy. पोरजांचो राजा तूं आनी पवित्र सोबेचो बुनयादीचो फातर. तुवेंच मनशाक मातयेचो केलोय ताची सोडवण करूंक ये. Soy sorbesporak, soy soy. Soy sorbesporak, soy soy. Soy sorbesporak, soy sorbesporak. Soy sorbesporak, soy soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. एलिझाबेथ प्रसून जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिचे ताय व्हड दोया दाखयली म्हूण आयकून
तिची शेत सांबारी आनी सोयरीं दायरीं तिका पोरबी दिवंक आयली. 8व्या दिसा बाळकाची सुनोत करूंक आयली आनी ताच्या बापायच्या नांवा प्रमाणे झाकारियास म्हूण ताका नांव दवरूंक सोदतालीं. पूण ताच्या आवयन उतर घालून म्हटलें, ना, ताका ज्वांव म्हूण नांव दवरूंक जाय. आनी ताणीन ताका सांगलें, तुज्या गोठरांत ह्या नांवाचो कोणूच ना. तेन्ना ताका कोण नांव दवरचें काय म्हूण ताच्या बापायची खुशी सोदून काडूंक ताणी बापाय कडेन कुरवय करून विचारलें. आनी ताणें फोली मागोवन घेवन तेचेर बरयलें, ताचें नांव ज्वांव. आनी सगलीं अजाप जालीं. त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तुस करून तो उलोवंक लागलो. सगल्या शेजाऱ्यांक भिरांत लागली आनी जुदेवाच्या आख्या दोंगरी मुल्कांत ह्यो खबरो गाजल्यो आनी आयकतल्यांनी ते आपल्या मनांत रिगोवन म्हटलें, हो भुरगो कसलो उतरचलो काय तुमकां दिसता? आनी खऱ्यांनीच देवाचो हात ताजे सोबे आसलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या इश्टानो, एक तरणाटो आसलो खंय आनी ताजो हावेस आसलो एक शिक्षक जावंक. पूण हो ताजो आवडो शार्ती पावनासलो आनी तो पासत देवाचेर तो शीण कोत्तालो. कित्या पासत तूं म्हजो हो आवडो शार्ती पावयनाय. आनी एक दीस खंय तो एका कोपेलांत बसलो आसतना देवा थंय विचार कोत्ताना ताजी नदर एका चित्राचेर गेली. आनी तें चित्र पळयतच ताणें म्हटलें, खंय एकल्याक तर हांव पडोन जाल्यार ह्या चित्राचो ओल्ड म्हाका मेळना, पूण सगलें बरोबर मेळत पळयत जाल्यार तें दुसरे भाशेन दिसता. पळय मोगाच्या इश्टानो, भगवंत पावलो फेस्कारांक बरोवन म्हणटा, देव आमचो मोग. आनी देवान देमान मोगान आमकां रुजल्यान. कित्याक रुजल्यान? आपणा सारकीं जावंक. आनी आपणा सारकीं जावंक ताणें आमकां विंचून काडल्यात वरोबागतान. वरोबागतान विंचून काडून आपणा सारकीं जावंक एकल्याक आमकां एक आपोवणें दिलां. आनी आपोवण्याक सोंपतात तसले आमकां गूण दिल्यात. आयज आमी पळयता झाकारियास हो याज्ञीक आसलो. देवाची येवजण ताच्या सवें एका जिन्साची आसली, ताका समजली ना. जेन्ना बोडवो ताका दिश्टी पडलो आनी ताका सांगलें, पळय तुजी बायल गोरबेस जातली आनी एका पुरुताक जल्म दितली, ताका सोत बांदूंक आगोट जालें. सोंब्याचे नदरेन ताणें पळयल्यार ती जाणटी जाल्ली, भुरगें जावन वच आसलें. आनी हेच पासत तो दुबावलो. आनी दुबावलो देखून आमी जाणो तो त्या वेळारसान मोनो जालो. पूण एलिझाबेथ ताका खबर पावतच ती खुशाल भरीत जाली, कित्याक त्या काळजांत हें बाबार्थाचें देणें आसलें. बाबार्थाचे नदरेन ताणें पळयलें आनी देवाचें देणें कशें मानून घेतलें. आनी मागीर आमी जाणो ज्वांव जल्मतच ताका नांव दवरलेतच ताजें नांव म्हूण ज्वांव म्हूण सांगतच ताजें ओंठ उगडलें आनी तो उलोवंक लागलो. एकल्याक आमच्या मदल्याक देवाच्यान आपणाक जायते भाशेन आपली वाट दाखोवं येता आनी आपली वाट दाखोवन तो आमकां सुर्गीच्या सुखाक तयार करता. एका मनशाक ताणें विंचून काडल्यान एक भाशेन विंचून काडून तो आमकां सुर्गीच्या सुखाचे पावंड्यात शिकयता आनी सुर्गीच्या सुखांत एक दीस आमकां मुकूट घालतलो म्हूण आमकां हो भरवंसो आसा. आमी जाणो कितें घडलें तें भगवंत पावलूच्या जिवितांत कसली पिडापीड ताणें दिली आमच्या क्रिस्तांव पयल्या भावांक. आमी जाणो फ्रांसीस शावेर केदी व्हडले फामिलीचो
कितें ताच्या काळजांत आसलें, कितें ताच्या मनांत आसलें, पूण देवाची देव जाण आसलो. जायते फावट देवाचे गूट आमकां समजनात. आमी समजना जातूच आमी भियेता आनी आंगांता. हे वेळार आमकां मागण्यांची गरज. मागणें तर आमच्या जिवितांत आसत, मागण्यांची मनशां आमी आसत जाल्यार आमचो भावार्थ वाडटलो आनी देवाचें ही येवजण आमी शार्ती पावोवंक पुरी आसतल्यो. मोगाच्या इश्टानो, आयज आमी येसुवातेर आयल्या. भाग्योन शावेराची देख आमी घेवंक कोत्ता, पूण जेजू आमकां आपल्या जिविताची देख दिता. जेजून आपल्या बापायचें उतर पाडलें तेच भशेन आमी पाडूंक आमकां कृपेन भरची म्हूण मागुया. दोनूय देवाची येवजण आमचे सवें कसली ती कोणूच आमचे मदलो नको, पूण देव जाणा. वरोबागतान ताणें आमकां विंचून काडल्यान, आपणा सारकीं जावंक विंचून काडल्यान, आपणा सारकीं जातूच आमकां सर्गीच्या सुखांत पावतोच तो सर्गीच्या सुखाचो मुकूट सगल्यांक आमकां घालतलो म्हूण हो आमचो क्रिस्तांव बरबाचो. हेंच मागोवन मोगाच्या इश्टांनो, आयच्या पवित्र मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेवया. उबी रावया आनी आमची थोडीशी मागणी सर्गीच्या बापाय मुखार आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडारी मालाकी प्रवाद्यान सांगलोले पोरी भांगारा आनी रुपया भाशेन नितळ जावंक आनी देवाची बरी खबर उर्बेन पोरगोटूंक बापा लागीं मागुया. Jezusia nawan Bapa, he magne kotau tuka. दुबाव आनी निराशीपण अनुभवतल्यांक जाकेरेसा पोरी खुशालकाय आनी देव आपली येवजण सोपुनायेक पावयता ही खात्री मेळूंक बापा लागीं मागुया. Jezusia nawan Bapa, he magne kotau tuka. भुरग्याचें देणें आशेतोल्या इलिझाबेथीच्या जिविता वरवीं बुजवण आनी बोरमोसो मेळूंक बापा लागीं मागुया. Jezusia nawan Bapa, he magne kotau tuka. हांगासर एकठांय जालोल्यांक संतोसाचें आनी दिनवासनेचें कालीज फावो जावंक आनी ताणें सदांच देवाची कोशे पोरमोणें चलूंक बापा लागीं मागुया. Jezusia nawan Bapa, he magne kotau tuka. भोव मोगाळ बापा, संवसार रोजच्या आदीं तुवें आमकां विंचून काडल्यान, तुजे उजवणेपणान आमचें जिवीत करूंक तुवें आमकां जिनसाबा दण्यांनी भरल्यान. एक एकल्याक आमच्या मदल्याक तुजी कृपा आनी पवित्र दी. हें जिवीत आमचें तुका मानता तशें कोत्तूच सर्गीच्या सुखाचो मुकूट सगल्यांक आमकां घाल. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. Pormeshwara, Vardhana, Somestari, Vektoshi, Dupazo, Zoso, Pormo,
तुझी दाना ईश्वरा तुझे मुखार परमेश्वरा वरदाना सोमेस्ताली मेघोची परमेश्वरा वरदाना सोमेस्ताली म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर्वोदेदा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आनी तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, ह्या बलिदानान तुजी भक्ती संपूर्णयेन आमी करूंक पावता. ताचे वरवीं तुजें भोगसणें आमकां संपूर्णयेन मेळूं आनी आमच्या सुरवंडराचो जल्म शुद्ध निर्मळ काळजांनी आमी समोरूंक पावूं. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व वेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्वता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगल्या प्रवादांनी पुरगोटलें उतरां बडत्या मोगान आंकवारमायेन ताका सांबाळलो. जिवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे पुर्वेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेलीं ताका मेळूं आमी सगलीं गितां गावून वाकडणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सोल दोलबरां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Sporagi navi, edakakansu, usorgi tukanzoizo. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन खोश मरोन सुचुकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी शासनीक कराराचें रगत. पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घूट पुरगटुया. तुझे
मोरुक्ता तुझे पुरो जीवन पर आमी परगटा तुझ्या येण्या आमी ओत्रेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के प्रितिमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यज्ञकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कोर तांकां आनी तुज्या इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरिये देवाचे माये सांगाती भाग्यान जुजेच जपोती भाग्यान दोन दुतां आनी सर्प काडीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पवेदार बापा सर्वंदोम आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन आज जोडून सगलीं आमी म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा स्वर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सहजताय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या नेंक आमी बरवंशान उतरकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वागातांतली वाटाय कित्याक राजवटी पोटवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेताय राजोर चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटली आमची काकूट कोर देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटली आमची काकूट कोर देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटली आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगलीं आमी सुभागी सुम्या स्वामीच्या भितर म्हाका पावना रेखांतरान म्हाका भलायकी मेळटली कातोलीक धर्मांत जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कुमन्यांव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्यांव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated
इन प्रेयरफुल सॉलिडॅरिटी. कॅथोलिक धर्मामध्ये ज्याने बाप्तिझम संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. So
यो बाबा भयणी भेटूंक यो काजांत आमच्या रावूंक यो जिवीत आमचें बोलूंक यो आमचो सुमी आमचो धुनी शांतीचो कुंवर आमच्या काळजांत आयला ह्या वेळार आमचे दोळे बंद करुया आनी जी सोबार देणी ताणें आमच्या जिवितांत गुंतून दिल्यांत त्या देण्यां खातीर ताका आर्गां दिवया ताका दिनवासुया सगळीं उबी रावया प्रार्थमिया प्रितीच्या बापा सर्गीच्या जेवणान आमी दादोशी जाल्यो आतां करुणायेन आमची काळजां तुजे शांतीन भर आनी तुजो भोव मोगाचो पूत येतलो तेन्ना पेटलेल्यो दिवट्यो घेवन ताका मेळूंक वचूंक आमकां तयार कर हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी बसुया आयज ही मिसाची भेट समोरमलेल्या पाद्री वेंतुरा लॉरेन्सो हाका आमचे दिनवास तशेंच आमचे दिनवास बलिदानांत वांटो घेतलेल्या दुसऱ्या याज्ञिकांक आमचे दिनवास आर्ले ह्या गांवच्या फिरगोसकारांक तशेंच आमचे दिनवास आमच्या गायन पंगडाक ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 6:15 मीस इंग्लिजीन जातलें आयज 11 वरांच्या मिसाचेर भोवमानेस मेल्कम सिक्वेरा अमरावती डायोसिसीचो बिस्प येजमानपण चलयतलो मोगाळ भावा भयणीनो चोत्राय दवरची फाल्यां परवां तशेंच डिसेंबराचे 26 आनी 27 फकत व्हीलचेअर आनी बग्गी कावंटर बंद आसतलो पूण उमाव चालू आसतलो डिसेंबराचे 27 उमो घेवंक वचपाची गेट सांजे 5 वरांचेर बंद जातली डिसेंबराचे 24 रातच्या 11:30 वरांचेर मागणें सुरू करून 12 वरांचेर नातालाचें दोबाजीक मीस आमी समोरुमतेल्यो आमचे आर्चबिशप भोवश्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्डिनल फेरांव मिसाचेर येजमानपण चलयतले 25 नातालांच्या दिसा सकाळीं मिसांचो वेळ ह्या दिसांनी आमची मिसां जातात तेच परी आसतलो 25 दनपारां 12:15 हिंदी भाशेन मीस आसतलें ऑन द 25th of December there will be a mass in Hindi at 12:15 p.m. चोत्राय दवरची फाल्यां दिसा सांजे आदेसाक तशेंच डिसेंबराचे 25 आख्खो दीस कुमसारां आसची नात डिसेंबराचे 26 थावन कुमसारां परत सुरू जातलीं सकाळीं 6:30 ते दनपारां 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत तशेंच डिसेंबराचे 27 कुमसारां सांजे 5 वरांचेर बंद जातलीं सगळीं उबी रावया सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचेर व्हड उपकार बागिवोन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं सांगाता म्हणुया बागिवोन फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय
आनी तुजो जीव चोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपली गरज बापाक उबारची. आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटाव. आमेन.